समोर सर्व यावे एकटाय झाल्या भक्तीनाने माना उतरे ऐको आमका समर्पण पवित्र बलिदाना या काव्यास रेखा स्थळ्या उल्हास त्रिएक देवा गीता गायनाने हरका दिव्या ताणे केल्या सरुकारा या काव्यास रेखा स्थळ्या उल्हास त्रिएक देवा गीता गायनाने हरका दिव्या ताणे केल्या सरुकारा मगर बावबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या इतराच्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकाळ असो 17 इतर संभ्रमच्या ह्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन इमेसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार देवदेन अपोलीन सांतुमायर आनी विक्टर सांतुमायरांच्यात मेमेस्तिदा जेम्स सांतुमायर रुजाई वडो देवदेन फ्रांसिस रिकुना आनी जॉन मोंतेरो हांच्यात मेमेस्तिदा जुडीथ मोंतेरो मिलर माई वडो हे ते बसोत मागया. आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोमयांच्या जेवणांत वांटेली जावं आमी एकवरिश्ताच्या मेजबावरी सांगाता जमल्या. आज सद्या काळाच्या 17व्या आयतारा जागतीक आजो आजयांचो आनी मलगड्यांचो जिबल्यो संभ्रमता. आयची देवस्तुती बवार्तान मागलेले देव आमकां फावो करता म्हणलो संदेश दिता. दिसपट्ट्या जिवितान आमी बवार्तान मागोवंक देवाची खुशी जाणात जावं आनी देवा थंय कोरो संबंद वृता करूंक प्रयत्न करया. पांचो जागतीक आजो आजयांचो आनी मालगड्यांच्या दिसा बरवसो सांडली नासली कितली बागी म्हणल्या विशयांचेर नियाळकन कुटुंबा जिवितांत आनी समाजेन बरवसाचें महत्व जाणा जावंक उलो आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकां जावन फुडें सोमकोंच्याक आमच्या आबोडली मायचें आनी मलगड्याचें महत्व कितलें म्हणलें एकवरिश्ताच्या सक्तेन समजोवया. बवर्तान आनी बरवशान मागा सोदा आनी बोडया म्हणल्या सुम्याच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन पवित्र सभे खातीर आनी कुटुंबा खातीर आपली जिणी जरयल्या सर आमच्या आबोडली माय आनी मलगड्या पासून मागता आसतना काकुळदार देव तांकां संतोष दादोसकाय आनी समाधान फावो करून दी म्हूण ह्या पवित्र एकवरिश्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ बावबणीनो आज जागतीक आजो आजयांचो दीस आचरण करता. जेजूची आवय मोरी मोरयेची आवय आसात जोकी म्हणजे अन्ना तांची परब कालच्या दिसा म्हणजे जुलयाच्या 26 तारीखेर आचरण करता. पवित्र सभा जाल्ल्यान हे हप्त्यांत ह्यो आयतार आजया आजयांचो दीस जावन संभ्रमता. आमकां आमच्या आज्याक पळयल्लो उडास आसोंक पुरो आसा की ना गोतू ना. आजयेक पळयल्लो उडास आसोंक पुरो. थोड्यांक आजी पळोवंक मेळूंक ना. पूण आमचो आजो आजी वा कुटुंबांत आसलीं आमची मालगडी आसात देवादान जाल्लीं आसात तांचो सगळ्यांचो उडास करया.
त्या वतीन जाल्ल्याक आमच्या आजा आजयांक सस्तां सविश्यो मागया जिवंत साथ आमचो आजो आजी तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी हे उतर प्रायेच्या तांच्या दिसांनी सोम्याचें हजरपण आनी कुटुंबदाराचो संगात निरंतर फावो जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया समया जेजू आजो आनी आजी वा कुटुंबांतली मलगडी तुवें आमकां दिल्लें वर्त तें देणें ह्या मलगड्यांक थोडे पटी गौरव दिवंक तांकां मान दिवंक सुकून पडल्या ह्या मुखांतर तांकां सांगता तुकाय आमी दुखयलेलें आसा पश्चातापून बक्षणे मगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय उडदये सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय मगळ जेजू म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडें आनी उक्तें जातलें म्हूण तूं सांगताय मागोंक सोदूंक बडोवंक थोडे पटी बाबत्तान चुकल्या ह्या मुखांतर आमी आमकांच दूख दिलां तुकाय दूख दिलां पश्चातापून बक्षणे मगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय उडदये सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय अब्राम आमचो बाबत असो बापय तुजो विश्वासी साकोर उतरप्राय पावलो जरी बाबतान तुजे लागीं परत लागलो ताजे मागणी तुवें आयकली आज आमी त्याच बाबतान आमची मागणी उबारोवंक सुकून पडल्या सोम्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिलें आसा पक्षणे मगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय उडदये सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय तकली भगवान देवाची काकूळत आमी मागोवन घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोवंक आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती तुझी इष्टा सुसारी सर्वेश्वर देवा सर्वीचराय सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मायने जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू ईश्वर
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. इकडे बोरदोळे तांपी आमच्या आमच्या घर संगती ते समा खातीर हृदय खातीर आमच्या आमच्या बऱ्या भलायके पासोत मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजेर पातये येतेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र नाही, कित्याक समोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळी सदां कालबाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तू सोया जिवितां फवत उपयोग करून तुमच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां सोलोवन व्हरू. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सर्वेस्पुरान मुळे सोदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाल्या. तांचे पातक खरेंच भोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांचे करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो. हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस ते तावन सोदोमाचे वाटेन गेले. पूण अब्राहाम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहाम सर्वेस्पराची वचून विचारी लागलो, कोट्या सांगता नितीवंतचोय तूं नाच करताय? चिंत्या, शहरान 50 नितीवन मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तूं नाच करतलोय आनी तांतू असलेल्या 50 नितीवन मनशाक लागून ते वाटोवचो नाय? अशें केदींच करिनाका. कित्याक कोट्या सांगता नितीवंताक जीवशी मारल्यार नितीवंताक आनी कोट्यांक एकच तारान लेखलेले परी जाता. अशें केदींच करिनाका. सगळ्या संवसाराचो मुनसुबीदारान नितीक पसंत जाल्ले करूंक जाय न्हय? सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शहरान 50 नितीवन मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळे शहर हांव वाटयतलो. अब्राहामान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर, तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या, 50 नितीवन मनशाक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाच करताय? ताणें म्हळें, ना, ते 45 नितीवन मनीस मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाच करचो ना. अब्राहामान परतून म्हळें, चिंत्या, ती 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव ताचो नाच करचो ना. अब्राहामान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हणून म्हजो सर्वेस्पोर रागार जायना जावं. ती 30 जण मात म्हाका मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण ती मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहामान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतला. ती 20च मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नाच करचो ना. अब्राहामान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पूर रागार जायना जावं. निमाणें एक फावटी हांव उलयतां, ती 10 जाणां मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण ती मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाच करचो ना. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. बेड़ा
काळजान हांव तुका दिन वाजता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तूं बरो आनी विश्वासी सगळ्या प्रासवरते तुझे नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होकळी गाता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले म्हजे काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलो तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा सा पावलून कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त संगता तुमकां निकेपिल्ल्यात मात्र न्हय ताचे सवेन तुमकां जिवंती उठयल्यांत कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे तें हें सगळें घडलां हे काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनत करूंक नासलेले कुडीन जिवन आसल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलें सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्ल्यात कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळावन नाश केलें देवाचें उतर देवाचे वडोवकार हालेलुया 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 तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारी करता हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो मागणें जातस शिसा मदल्या एकल्यानं ताचे लागीं म्हळें सुम्या जुवावन आपल्या सिसांक शिकयलेले बरी तूं आमकांय मागणी करूंक शिकय तवळ तो तांकां सांगी लागलो तुमी मागणें करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमचीं बदकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरी नाका उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 मुंडे उसने दी पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हणल्यार म्हजे लागीं कांय ना आनी चिंतया तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दारा कीळ घालून जाल्यार म्हजी भुरगीं म्हजे पासलेन न्हिदल्यान ते आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना
हांव तुमकां सांगता इश्टगते पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासतना ताणें विसरलेले खातीरपणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोणीय बापूय आपलो पूत मासली मागी जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका विच्छू दीत. कोठे जावन आसूनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणांत तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेच्या सुवातेंत जेजू सिसांक कशें मागचे विशांत तो शिकयता. शुक्राराच्या सुवातेक आमी पळयलें जाल्यार जेबे देवाच्या पुताची आवय जेजू लागीं येवन हांवें तुजे लागीं एक उपकार मागचो आसा. तूं त्या पदवे पावतना म्हज्या दोगां पुतां पैकी एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसयता म्हूण म्हाका तूं बासदी. आनी ह्या वेळार जेजून स्पश्ट म्हणलें तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणांत. जायते फावटी आमी देवा लागीं मागता आसतना आमी कितें मागता तें आमीच नेणाव. देखून आज जेजू आमकां देवा लागीं मागता आसतना कशें मागत जाय, कितें मागत जाय म्हणल्या विशीं स्पश्ट रितीन आमकां एक निदर्शन, मार्गदर्शन आनी आमकां एक शिकवण दिता. तो म्हणटा तुमी मागतना पयलें देवाक प्रमुख जागो दिया, देवाची स्तुती करा, देवाक होगळाप दिया, देवाच्या नांवाची महात कार्यां तुमी वाकणा, देवान केल्ल्या बरेपणाचो उपकार बावडा, देवाक अर्गां दिया, दिसपडतो ग्रास मागा, तुमी केल्ल्या पातकांची माफी मागा, तुमी केल्ल्या पातकांची माफी मागा. तशेंच हेरांक बोगसूंक तुमी तयार जाया. कित्याक म्हळ्यार हे सगळ्या मागण्यांत जेजू आमकां कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी मागता आसतना पवित्र आत्म्याची देणी मागा, पवित्र आत्म्याची फळां मागा. ह्या दृश्टीन तुमी सगळें आपणावंक शकतल्यात म्हणलें सत जेजू आमकां दिता. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, हेच्या पयले वचपाक आमी गेल्या जाल्यार अब्रामान देवा लागीं मागचें आमी पळयलां. सोदोम आनी गोमोर शहरां खोटेपणांत वाडलीं, खोटेपणांत सडलीं, अनीत अन्याय चड जालो आनी त्या दुर्बळ लोकांची बोब देवाक पावली आनी देवान चिंतलें सोदोम आनी गोमोराचो अंत लागीं आयलो. आनी ह्या वेळार अब्राम देवा लागीं एक सवाल विचारता. एक ल्हानशा भुरग्यान हाज्या लागीं विचारलेल्या सवाला बरी, एक ल्हानशा धाकटल्या माणक्या भुरग्यान बापाय लागीं विचारलेल्या सवाला बरी. तो म्हणटा जर तूं सोदोम आनी गोमोरा शहराचेर नास धाडसी जाल्यार थंयसर बरे मनीसी नास जातले. आनी ह्या वेळार तुवें अन्याय केल्ले बरी जाता, खोट्यां खातीर बऱ्यांचो जीव काडलेले बरी जाता. म्हणून अब्राम देवा लागीं म्हणटा आसतना देव कितें म्हणटा, 50 जण त्या सोदोम आनी गोमोर शहरांत बरे मनीस मेळटीत जाल्यार हांव त्या शहराचो नाश करीचो ना. अब्रामाक इल्लेशें भिरांत उठली, 50 आसचें नात, 5 उणे आसतीत. देखून तो म्हणटा बेजार करिनाय जाल्यार, म्हजे रागार जायना जाल्यार 40 आनी 5 जण आसल्यार तूं सोदोम आनी गोमोर शहराचो नाश करताय गे. देव म्हणटा बिलकूल ना. परत हांव म्हज्या देवा लागीं सूख मागता, भोगसाणें मागता, रागार जायना म्हूण चिंतून हें सवाल विचारता. 40 जण मेळटे जाल्यार तूं सोदोम आनी गोमोर शहराचो नाश करताय गे. देव म्हणलो ना, म्हज्या देवा रागार जायनाका. परत एक सवाल विचारता, 30 जण मेळटे जाल्यार, आनी देव म्हणटा ना. परत अब्राम वग बसना. तो म्हणटा 20 जण मेळटे जाल्यार, देव म्हणटा ना.
आनी निमाणे ती बेपडटा आनी म्हणटा एक निमाणे सवाल तुजे लागीं विचारता तूं रागार जायना जाय म्हणून विचारता 10 जण मेळटी जाल्यार 10 जण मेळटी जाल्यार हांव सुदोमानी समोर सुदोमानी गोमोर शार असून आस करिसो ना म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा देव किशा आशा येता म्हळ्यार बऱ्या खोट्या मनशांच्या नासा खातीर बऱ्या मनशासून आस देव आशेना एक बरो मनीस आसा जाल्यार त्या शाराचे देवाची काकूळ तो देंवतली त्या एका बऱ्या मनशा वरवीं त्या शहराची सगळी शहराचें संरक्षण जातलें देखून आमी अब्राहमा बरी बरें जावंक जाय अब्राहम मातेकलो थंयसर बरो मनीस जावन आसलो म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात अब्राहमान मागलें आनी ताणें घेतलें मागा आनी तुमी घेतल्यात मागल्या शिवाय कितेंच मेळना न्ही मागल्या शिवाय कितेंच मेळना बसार गेल्यार आमी कंडक्टर टिकेट मागता हॉटलाक गेल्यार खाण मागता मार्केटीक गेल्यार मासलेच्या मार्केटीक गेल्यार मासली मागता न्ही सामानाच्या अंगडी गेल्यार सामान मागता रांदोळीच्या अंगडी गेल्यार रांदोळी मागता थंय वचून उगोस रावन आमी उबे रावले जाल्यार एक बत्तेनी कित्याक आयलो गेट आउट म्हणटात देखून आमी मागा टिकेट केळी पडे तूं कोळ्ळेरी म्हण आसा तुमी मागा आनी तुमी घेतल्यात आमी मागोवंक जाय आमी मागोवंक जाय आनी मागता आसतना लज्जंक नजो आमी मागसय आनी मागता ताका देव दिता देखून आमी मागोवंक जाय देवा लागीं ती जाणवाय मागोवंक जाय ती पवित्र आत्म्याची देणी मागोवंक जाय आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमचें जिवीत रुता केल्लें आमी मागोवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात मागता ताका दितले मागता तो घेतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेजू म्हणटा सोदा तुमकां मेळटलें सोदिनांतल्या मनशांक मेळटा आदीं आमी पुरा कुंभेरेंत बेटांत बॅट बॉल खेळटाले हांव न्ही मोडले असो पिडो काडून घेवन हो तो एक रब्बर असो बॉल मेळटलो थोडे फावटी कवरीन बॉल मारले थोडे फावटी बॉल्यान पडटाले ते 5वे तांबडे बॉल पुरो आसले आनी ते सोदल्यार मेळनातले पूण मेळ्ळो जाल्यार कितलो सुंतो सगळें बॉल हें कम्युनिस्टाचें बॉल हें आलें पुरो पिडो कर तो बॉल सोदून काडटले हांव सोदून काडटा मेळ्ळ्या उपरांत धांवन येतलें वयर मेळ्ळो म्हणून पळया सोदल्यार मेळटा हांव सोदिना भायर पडला वस्त हांव सोदिना उगोड न्हिदता म्हळ्यार आमकां ती बिलकूल मेळना देखून सोदा आनी तुमकां मेळटलें देखून कितें सोदी जाय मागा कितें मागा जाय पवित्र आत्म्याची देणी मागा पवित्र आत्म्याची बेसांव मागा पवित्र आत्म्याची फळां मागा जाणवाय मागा गिन्यान मागा बुध मागा सलमान रायान मागलेली बरी सोदा कितें सोदा जेजू म्हणटा सोदा तुमी पयलें सर्गीचें राज्य सोदा सक्कडी तुमकां मेळटलें आज काल आमी सगळें सोदता गुगलांत न्ही गे गुगलांत तें करना सगळें सोदता आमी न्ही गे न्ही सगळें सोदता आमकां कितें जाय पुरो मेळटा तातूंत पूण गुगलांत सोदा म्हणना जेजू तुमी सोदा ह्या संवसारांत सर्गीचें राज्य सोदा तें सताचें तें मोगाचें तें सेवेचें तें भोगसणाचें राज्य सोदा आनी ह्या राज्यांत देवाचें हजरपण आसा म्हणलें सत जेजू आमकां दिता तिसऱ्यान तो म्हणटा बडया आनी उक्तें जातलें बडया न्ही बडयल्यार मात्र उक्तें जाता आतां मस्त कॉलबेल्लां आसात कॉलबेल्लां आसल्यार ती दामल्या शिवाय आवाज येना तूं कोणाच्या बागलार वचून उगो तूं बरो अशी जाल्यार भितरल्यान सोपून पडटा ना देखून तुवें कितें करी जाय बागलाक टोके दी जाय वा आसलें कॉलबेल दांबी जाय तो व्हडलो भितरलो मनीस भायर येवन बागल उक्तें करता तशेंच आमी उक्तें करी आमी बडय जाय बडोवचें तरी प्रयत्न करी जाय बडोवचें तरी थोड्यांक बडोवंकय नाका मागोवंकय नाका सोदूंकय नाका तटस्थ रावून आराम हांव न्हीद लडयता आसून म्हाका देणी मेळत जाय म्हाका सर्गीचें राज्य मेळत जाय म्हाका सर्गीचें बागेल उक्तें जायचें म्हळ्यार जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एटलिस्ट बडोवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय टोके दिवचे प्रयत्न आमी करूंक जाय देखून जेजू म्हणटा बडया आनी तुमकां बागलां उक्तीं जातलीं कसलें कितें बडय जाय आमी बँड बडोवचें न्ही तबला बडोवचें न्ही वा आमी डब्बे बडोवचें न्ही वा कोरोना संदर्भार आमच्या प्रधानमंत्र्यान सांगलें कितें बडय जाय तुमी घंटी बजे न्ही केलें म्हण बशी बडया घंटी बडया आवाज करा डायन 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 करा कोरोना पुरा धांवतलें पळया कोले आवाज त्या न्ही घंटी बजाओ पक जाएगा कोरोना
कळ्ळें लाईट लाईट पेटया दिवा जलाव म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो हे घंटी बजायल्यार हांगाचे संवसाराच्यो घंटी आयलेल्यार जावचे ना सर्गींची बागलां बडोवचे प्रयत्न करी जाय सर्गींची बागलां बडोवची हातेरां आसात सत नीत मोग दया मैपास बक्षाणें असल्या संगतींनी आमी सर्गींची बागलां बडोवंक जाय म्हणलें सत जेजू आमकां दिता देखून पळया इंग्लिशांत एक शब्द आसा न्ही आस्क न्ही ताजें स्पेलिंग कितें ये म्हळ्यार कितें ये म्हळ्यार कितें आस्क कळ्ळें की आस्क विचारा मागा मागा ये येस म्हळ्यार कितें हां येस म्हळ्यार सर्च सर्च सीक म्हणटा सीक वा सर्च सोदा 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 तुमी येस के म्हळ्यार कितें हां नॉक नॉक ठोके मारा नॉक पळय एकाच शब्दांत जेजून सांगिल्ले तिनूय शब्द आसात ए फॉर आस्क एस फॉर सर्च के फॉर नॉक आस्क म्हळ्यार सोदा मागा आनी बडया तुमकां सगळें फोव जातलें देखून जेजू एक दाखलो दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू एक बोवापूर बायन दाखलो दिता आनी म्हणटा जर तर तुजो एक बापय एक पूत बापाय लागीं मासली मागता जाल्यार ताका हां जीवदाळ दिताय जीवदाळ दिताय दिना तांती मागत जाल्यार विच्छु दिताय दिना जर खोटें आसून संवसारी मनीस खोटें आसून तांच्या भुरग्यांक कितें जाय तें दितात जाल्यार पवित्र भाग्यवंत सर्वेस्पर देव तुमकां कितल्या मापान बरी देणी दिवचो ना म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आजकाल भुरग्यांक आमी कितें दिवंक जाय भुरग्यांक आमी कितें दिवंक जाय कितें सांगतात आवय बापूय आसलींक कितें सांगतात भुरग्यांक आमी दिवंक जाय जाल्ल्यो संगती कितें कितें दिवयेत आमी भुरग्यांक आवय बापायनी कितें दिवयेत हां कितें मोग भावार्थ ओके केलें मौल्या मोग आनी मौल्या मागीर भुरग्यांक आमी दिवंक जाय जाल्यो संगती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यांक आमी दिवंक जाय जाल्यो संगत्यो पयलें भावार्थ भावार्थ देवातय भावार्थ मागण्यांत आबिरोस देवाच्या शेगुणाचें जिवीत आमी दिवंक जाय दुसऱ्यान आमी दिवंक जाय बरें शिकप आसरांतलें बरें शिकप तांच्या पांयान उबा रावचें तसलें शिकप आमी दिवंक जाय तांच्या पोटाक फोवो तें खाण आनी जेवण फोवो तें खाण आनी जेवण आमी दिवंक जाय तांकां बऱ्यांतलें बरें नेसाण आमी दिवंक जाय तांकां रावपाक एक बिडार आमी दिवंक जाय ओके बरें बिडार आमी दिवंक जाय शेगुणाचें जिवीत आमी तांकां दिवंक जाय मौल्या बरीत जिवीत आमी तांचे ती रुतां करूंक जाय ह्यो संगती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आदल्या काळारी आवय बापाय आसलीं असले शेगूण दिवंक प्रयत्न करतालीं पूण तांच्या लागीं तांक नातली म्हणजे भुरग्यान बऱ्या इस्कॉला वचोचें म्हणून तांकां मन आसलें पूण बऱ्या इस्कॉला बऱ्या कॉलेजी धाडून तांकां तांक नातली हांव वचोंक ना पुता तुका धाडिचें बरें मन आसलें पूण साथ दिना म्हाका बक्षी म्हणून हात पांय धुतलीं आवय बापाय आसलीं तांकां शिकयचें म्हूण मन आसलें पूण शिकूंक साथ दिनातलीं तांकांय आमकां बऱ्यांतलें बरें खाण दिवचें म्हणून आशा आसली भुरग्यांक पूण तांकां साथ दिनातलीं कणगेचीं फळां बिकणां गुजो इंत दिवन तांणी पोसलें तांकां बऱ्यांतलें बरें वस्तूर आमकां नेसयचें म्हणलें आशा आसली पेस्ता परबें कांय इल्लें बरें वस्तूर हाडून दितालीं नातल्यार आवयचें कापड बिंदून घे चुडीदार घे आंगलें घे बाजू घे शिवयतालीं तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्या घरांत रावयचें म्हणून आशा आसली बऱ्या घराची स्वप्नां पळयतालीं पूण तांक नातली देखून किमांत सुकुल्लो बऱ्यांतलो बरो कोलू हाडून पाक्याक शिवून आमचें घर अत्यंत सोबीत म्हणून सांगतालीं म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो काळजांत बऱ्यांतलें बरें दिवंक आशा मन आसलें जाल्यार तांक नातली मांद्री कितली आसा तितलें मात्र पांय सुट्टालीं आधुनीक काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आवय बापाय लागीं दिवंक साध्य आसा जायत्या आवय बापाय लागीं दिवंक साध्य आसा पूण कितें दिवंक जाय तें दिवंक चलवतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमेन म्हळें मासलींतले विसारतल्या मनशा भुरग्यांक
जीवदाळ दितात की दिनांत. आजकाल म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यांक आज गरज ना मोबायल गरज ना. पूण 5व्या 6व्या 7व्या क्लासीच्या भुरग्यांक आयपॉड व्हडलें दितात. कित्याक म्हजे लागीं कांय इल्लेशे कास आसात, म्हजे लागीं कांय इल्लोसो दुडू आसा आनी तांकां सगळ्यांक कळचे खातीर म्हजे लागीं आसा. देखून म्हज्या भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें गजेट्स आमी दिता. तातूंत आमी कितें करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मासली विसरलेले कडेन आमी ताका जीवदाळ दिता. जीवदाळ ताच्या उपरांत कितें करता हांव पळया, एका PUCच्या भुरग्याक बायकाची गरज ना. बसां मस्तो आसात, रिक्षा मस्तो आसात, वाहन मस्तो आसात, पूण तो म्हणटा म्हाका FG बायक जाय FG. कळ्ळें गी? आनी ते फाटल्यान अशें आसा न्ही गे, मुकलो मुखार बसता फाटल्यान 7वें म्हळ्यार तिचे बरी बसले बरी अशें. आनी ताणें ग्रिप्पार धरिचें जाल्यार हाच्या मांड्या केंसांक धरिचें. थंय हेल्मेट आसता, थोडे फावटी हेल्मेट मेळना, खंय धरतलो, आंपार उडता ना तो सकयल बडका वो मुखार. होली बायकां आसात, तांची सिटी धरनीर नात, एक वाऱ्यार आसची एक बायकार आसची. थोड्या भुरग्यांक हँडल मेळना, टांकीरत बसतात, फाटली सीट खालीत कोणाक गुतून टांकीरत. आनी येतात म्हणी पळयल्यार न्हिदोन बायक सोडतात ओमते न्हिदोन. म्हणजे पाट घालें जायत की देव जाणा. आनी असल्या भुरग्यांक गेल्या बायकाची गरज ना. तांती विसरल्या वेळार कितें दितात आवय पळय इच्छू दितात, इच्छू. आनी ती भुरगीं हेणे तेणें झुंय 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 कर, व्हडलो आवाज कर, आपूण सगळा मुगा हिरो म्हण चिंतात आनी खंयच्या गॅलरीच्या भितर रिगतात, झिरो जातात. वय आनी हांव पळय तांचें जिवीत दुखानी काडटात. म्हजी भुरगीं बरें शिकय जाय म्हणो बऱ्या कॉलेजीक घालतात, बऱ्या कॉलेजीक, व्हडल्या नांवाच्या कॉलेजीक घालतात, बऱ्यांतलें बरें हॉस्टेल करून दितात. कांय भिये नाका पुता, कितले पयशे जाय सांग हांव अकावंटाक घालता, गूगल पे आसा. आनी तीं भुरगीं कितें करतात, पब्बाक वयतात गी, क्लब्बाक वयतात गी, आमाल पियेतात गी, ड्रग्स पियेतात गी, वायट फ्रेंडशीप करतात गी, विचारूंक वचनात. अप्रोपशे भुरगीं घरा येताना तीं बरें करना, हांय हूंय करतात, चलतात, भुरग्याक फॉलोअप करनात. ही हांच्या मार्जेर ती तांच्या मार्जेर जी येतात. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एंड जावन येता आसतना भुरग्याचें पोर्शन इनकम्प्लीट आसा, रिजल्ट सारकें ना आनी रिजल्ट क्लियर जावना आनी उपरांत टेन्शन, उपरांत भुरग्याक जोर करचें, भुरग्याक डिप्रेशन येवचें, थंयसर ड्रग्स, अफीम, गांजा, खोटी इश्टागात, सगळें जिवीत पाड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळीं हांव पयशे करतात म्हण न्ही, थोडीं बरीं आसात, पूण जायतीं असलीं आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आजकाल सगळ्या भुरग्यांक, युवा जाणांक, स्त्रियांक, दादल्यांक टेन्शन, डिप्रेशन कित्याक? जायतीं जाणां 70% जाणां आज डिप्रेशनाच्यो गुळयो वखदां खाण घेतात. कित्याक? असले समस्या कितें दिवंक जाय आमी दिवंक ना. मासली विसरल्या वेळार जीवदाळ दिल्या, तांती विसरलेल्या वेळार इच्छू दिला म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज देखून भुरगीं आमच्या हातांतल्यान सुकल्यांत. कांय तवळच्या खालार जिरगी मिरसांग विसरल्यार आमच्या वो पळय मांडीर मीठ आनी जिरगी मिरसांग चिड्डून इल्ली आमटान चिड्डून दितालीं साकून कापता म्हणून. ठीक म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्ता आसलें. आधुनीक काळार एक तरणी मिरसांग विसरल्यार भुरग्यांक नाका देवा तोंडूल पोता नाका. कांट्याची मासली आमकां पयलीं आसली, कळ्ळें गे, इनगा कांपी धाकट्यो, त्यो कांटे म्हळ्यार कांटे, देवा म्हजे जाल्यार आमी खाताले, हांव इक्की कांटो सोडनासतना थोडी फावटी कांटे सांग आतां बुळक गिळताले हांव. पूण आजकाल ती मासली भुरग्यांक खावंक कळीत आसा, कळीत ना. बऱ्यांतली बरी मासली दिता हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर कितें करता हांव, आमी कांटे पुरा काण सोडून बरे मासल्याचे खोपे दिता हांव. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा हांगासर, तुमी कितल्या मापान भुरग्यांक बऱ्यो संगती तुमी दिनांत, तुमी खरे आवय बापूय जायनात. आज मलगड्यां सो दीस आमी आचरण करता आसतना आमी मलगड्यां सुडास काडया. आमचे मलगडे पळया, म्हज्या आबाक हांवें पळोवंक ना, दोनी आबांक पळोवंक ना, पूण हांवें म्हज्या एका आबाक आनी एका व्हडली मांयक, हांवें एका आबाक पळयलां, एका आबाक पळोवना, एका व्हडली मांयक पळयलां आनी एका व्हडली मांयक पळोवना.
पूण एका आवयच्या बापायक आनी बापायच्या आवयक हांवें पळयलां. तांणी ल्हानपणा दिल्लो तो मोग तांणी हातांत धरून वयताना, गोरवांक सोरोंक बसतना, रेड्यांक सोरोंक बसतना तांणी सांगच्यो त्यो काणयो आजूनय उडासात आसात. आज तवळच्या काळार आमी आमच्या मलगड्या सांगाता बसता आसतना आबा आबा काणी सांग म्हणटालें हांव. कसली काणी सांग? हनुमंताची काणी सांग, हनुमंताची काणी सांग, आनी कसली काणयो सांग? भुताची काणयो सांग, मेल्ल्यांच्यो काणयो सांग म्हूण सांगताले हांव. आनी ते सांगताले आमकां काणयो सांगताले, जंगली जानवरांच्यो काणयो सांगतालीं आनी आमी आयकताले. हांव हां 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 म्हणटाले हांव. आनी कितें जालें आनी कितें सांग म्हणटाले हांव. थोडे पटी मांद्रे न्हिदिल्ल्या वेळार हां हां म्हणटाले हांव. तेंत न्हिदताले हांव. मागीर जाप पळयांतले पळोवन आप काणयो बंद कर न्हिदतालो. आजकाल भुरगीं आज्या लागीं बापाय लागीं आज्या लागीं काणयो विचारता ते. हां आबा काणी सांग म्हणटा ते म्हणनात. कित्याक तांचे लागीं मोबायल आसात, थंय कार्टून आसात, टुईन 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 करची कार्टूनाची मस्त फिल्मां आसात. आवयची बापा आज्याची आजयेची गरज ना. कांय आजो आजो कांय परी पेरी करता जाल्यार मम्मी आनी डॅडी सांगता हांव पयल्यांका इंगड दवरूं, पयल्यांका ता पयस व्हरूं. कांयलेशें वॉशरूम तांणी इल्लें मेळ्ळें केलें उदरप्रयाच्या काळार चिची चिची घाण येता, हांकां आमच्या घरा दवरचें नाका म्हणची नात्रांय आसात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मलगड्याचो आशिर्वाद, मलगड्याचो अनुभव, मलगड्यांचें बेसांव आसात पळय ह्या संवसारांत खंयचेच संगत आमकां दिवंक शकना, खंयचेच संगत दिवंक आमकां शकना. मलगड्यांच्या आशिर्वादान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिविताचें धांव, संवसारी जिविताची झुजोवंक आमकां धैर्य सकत मेळटा म्हणलें आमी विसरूंक नजो. देखून आज ह्या मलगड्यांचो उडास काडया. आमच्या घरांत आसात जाल्यार मलगडी तांचो मोग करया. तांकां असल्या अनुभव असो 1-2 वांटो 2% अनुभव आमच्या जिवितांत ना म्हणलें आमी मानून घेवया आनी तांच्या त्या अनुभवाक गौरव दिया, तांच्या प्राय गौरव दिया आनी तांच्या त्या व्यक्तित्वाक गौरव दिवन मलगड्यांचो मोग करया. देवा लागीं आमी मागया, देणी मागया पवित्र आत्म्याची. सर्गेचें राज सोदया, सर्गेच्या राजाची बागलां बडोवया, अशें आमचें जिवीत नंदन करया. तो सुसमी जेजू क्रिस्त आमकां बेसांवांनी बरोवन दी. ह्या देवाच्या उतराकाल जिवंक आदार दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवा तें आसलो आमचो भावार्थ भक्तीन उसारया. एकाच देवा सतमंता सर्वद्वेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सुरसनार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाची स्पूत तो सोरकाळ आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान स्वाड खऱ्या देवातान बिसल्लो कोरो देव. तो देवातान जल्मला तेगर सूंग ना बापाच्या सई बसो. ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आमच्या मनशां बसोत आनी आमचे सोडोवणे बसोत. सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकारमयेचे उदरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसली आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो. सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वरानी जीवदता आरतो बापानी पुताता निपसला बापानी पुता बराबर ताका समसर्को नमस्कार आनी महिमा फरवो प्रभाजे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेली सभी सतमंता पथकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासू रावता. आमेन. ह्या सुविश्वासान आनी भवर्तान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएका देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेलपण घेवच्या पाप साहेब गवळी बापांनी याजकांनी धार्मिकांनी आनी लायीक भावार्थ्यांनी आमच्या आबा व्हडली मायन आनी मलगड्यांनी पवित्र सभेच्या वडावळीक दिल्ली सेवा वळखून घेवन तांची मोगान आनी गौरवान सेवा करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या मलगड्यांनी राष्ट्राच्या उदरगते खातीर केल्ली सेवा राष्ट्राच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी मानून घेवन तांच्या बरेपणाक आदार दिवची योजना रुपीत करूंक आनी तांच्या उदरगते खातीर निरंतरी वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या मलगड्यांक पिडेस्तांक विविध रितीन कश्ट जाल्यांक आनी तांची जतन घेतल्या भाव भयणींक
तुझ्या पुता क्रिस्ताच्या हजारपणानं बरी भलायकी संतोष दादोसकाय धैर्य आणि समाधान फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. तरणाट्यांनी तांच्या आबावडली माईंची आणि मलगड्यांची भेट कर देवाच्या मोवाळ मोगाचो अनुभव तांकां दिवंक आणि तांचे मदें बरो संबंध कृता करीशें वावरूंक तांचे थंय उदार म्हूण आसा कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशजीच्या मलगड्या याजकांनी आणि धार्मिकांनी सुमयाच्या शेतांत दिल्ली सेवा मानून घेवन तांच्या उतर प्रायेर तांच्या वस्ती घरांत बरी जतन आणि मोग लाभून बऱ्या संबंधान वाडोवंक आणि संतोषान जियोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांत आबा व्हडली माईंचे आनी मालगड्यांचे हजरपण वळखून घेवन कुटुंबांत तांणी शिकयल्ली बावर्ताची मोगाची आनी बरवशाची मोलां आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एक रिपोर्ट तांपी आमच्या खासकीकर संगातीर मागया जे कोणा मागतान बसला सुगडास कडयान थंचे बसत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत अवधीन जाल्ल्या आमच्या मलगड्यां सुगडास कडयान ताच्यात म्याक शांती मागया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मलगड्यांक कुडयात मेची बरी भलायकी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्वीकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव मलगड्यांचो आशिर्वाद घेवन हांव तुजे लागीं सदांच मागोवंक सर्गेचें राज सोदूंक सर्गेच्या राजाची बागलां निरंतर आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर बडोवंक जायची कृपे देणी आमकां सदांच फावो कर म्हूण मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. काणिकोये बापा भेटयता वास तुका स्वीकार करे बापा. पुण्या वयना संगी भेटयता विजेणी मान तुगे बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगा तुझ्या दिवर जीवनाचे नंदन कर. म्हणजे भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नेका पवित्र आत्माक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या तीन देणी आमी तुका भेटयता तितून दयेन मानून घे हे बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो इतल्या कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोगो केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंदार करून तुवें धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानतालें तें सामचें सवें तुका मानवों पातक मात्र सांडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाटयलोय. आदां तुजी आज्ञा मोडली अशें ताणें तुज्या कृपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान परतून जोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
pavi Dulbaransu servis purdu Serani sonsar pernah tuja Vibhava Surgi tu kajai Surgi tu kajai Servespura cinami Ikata kajai Surgi tu kajai Surgi tu kajai पवित्र गडीम संभ्रम तांबा बहिणीनं उंडानी वाय नासलें जेजूचे मास आनी रग जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता मागा तुमी घेतात सदां तुमकां मेळटलें पळया उक्तें जातलें पवित्र आत्म्याची देणी मागया सर्गींची रास सोदया सर्गींची बागलां बऱ्या करण्यान पडोवचे प्रयत्न करया बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड़ता सो गुट परगटूया जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगटा तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आमी अद्रेता बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती बुडबुडास करता आनी उच्चीवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचे गुवळी बापानी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजी इस्तगाती दंतलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक पवो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमची सुडवंदराची आजना मतीन दवरून सर्गेची राजाची देणी मागोवंक सर्गेचे राज सोदूंक सर्गेच्या राजाची बागलां बऱ्या करण्या मुखांत पडोवंक जायची कुरपी देणी
मागोन सुमयान शिकलेले मागणे सांगात हातोबार म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे रासम कयूं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दीस पडतो ग्रासाचा मुखांदी आनी आमी आमची असलेली आमक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीच्या भागांनी आमचे सोडून धरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाठाई सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ तूं जे तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाची तोंडां पळोवन आसो दिवन सुमयेची शांती आमी दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया इजोन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीसावन ह्या संवसार आयिल्ली सर्गींच्या राजाची सगळी सतां आपणावंक सदूंक बडोवंक मागोवंक उलो दितात ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सुमया तुवें म्हजे भितरेवचे भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन जेजू तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश फाकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्य माग जेजू तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश जीवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्य माग जेवण ते सर्गींचे आत्मीक घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोचे तुका सेवचे जेवण ते सर्गीचे आत्मीक घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोचे काळजा तुका सेवचे Jesu, dulung Jesu, punya rupar kaizan rau Jesu. प्रार्थुया सर्गींच्या आमच्या बहुमोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उगडा सावत्रावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी येतान सेवला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडोवकार
आमचे शेकाये मोरी तुका हुलो मारता तुका हसिता तुका वर्णिता नामान 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 मोरी आमचे पुरती दोळे आदार तुझो पाटय मोरी भुरग्या तुझ्या पोळे मोरी तू रोसारी राणी मोगाळी मये आमचे शेकये मोरये तुका हुलो मारता तुका हसयता तुका वर्णिता मोगाळ पुता सुवे अवघार मोरी आशीर्वादी वामका नमान बळोक जेजू रोजरी सेबिनी सगळी संगता बगीन गुरुसाचे कृपेन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भक्तीन मी सन्वाटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन देव बरें करूं आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता समेस्तांक देव बरें करूं मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलवीन हांव तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पूर्ण तळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयां तळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत दिव्यवाणी